आयज म्हाका एकदम खुशालपण भोगता, कित्याक आमचे आड्या वयले भाव आमचे यूथ जायती आमची हातूंच्या वाड्या वयलीं कामां करूंक आवरले मोगान, इश्टिमोसान आनी आपुरबायेन. जूंय आमच्या आड्यार कसलीच आडखळी आसा, एक कसलेच गार्बेजीची गाणी आसा ती ना करूंक. आनी तशीच आमची जायची सेकलांची पिळग्यांची फाटली पुर्वजांची जोर आसलेली, ही जोर आमी ल्हानपणींचोन ते आज फाटीं वर्सां देखून उदक काडून पिवन व्हड जाले. आनी थोड्या दिसांनी सुमार इल्ल्याशा तेंपान ही आमची जोरीक घाण आनी गुठ्ठाण जायत गेली. भोव करून आमी भाड्याक दवरतले त्या लोकांक हे जोरींत वचोन उंबळून उदक न्हांवून आमच्या आड्या वयल्या मनशांनी देखून चिंती नासतना आपलो रूप दवरून भितर आपल्याक सुण्यांक दवरून ही पोद्रपणां आदारलीं. आनीक ही जोरीचे सत्यानाश केल्ले ते आमच्या युथांनी चोयले. आड्या वयल्या व्हडांतलो व्हड वालोर तांकां आनीक ती लिंप करूंक आवरले. हे आवरोंक आयज आमी इश्टिमोसांचो आमच्या आंतोईकारांच्या मोगाचो जावन आसा पंच ब्रायन पेरेरा. हेणें जाय तो तेंको दिलो ही जोर लिंप करूंक. जावं एक आमकां व्हड्यांतलें व्हड भाग फावो जालें आमच्या आंतोईच्या आड्यार हे तुका एक जिवो टावर बसोवपाक आमच्या ब्रायन खूब आवरलो. जावं आमचो टोणी आनी हेर आमच्या आड्या वयले सांगाती भुरगे यूथ आवरोन आज हो आमचो टावर उबो जालो. देखून हांव उनुनीत पुर्बे दितां तेणी आवरोन पंचायतान झगडोन आमच्या आड्या वयल्या भुरग्यांक वो थोड्या ल्हानांक व्हडांक नाका जालोलो हो टावर खंय उबो करूंक, ती आडखळ पयस करूंक आमी जायते भाशेन आवरले. आनी हो भुरग्यांच्या आंतोईच्या युथांच्या उद्देशी टावर घेतलो. वालोर टोणी उलयतना एक ते मिटिंगेक सिंपल उलयलोलें तें रागान तेणें करूंक ना. सिंपल उलयलो तें तेजेर 11 माण केलें आपल्याक मारलें म्हणून. न्हय टोणीन मारूंक ना. एक चूक जाता हें व्हडलें केलें पूण तें पडाच करून लिपोवन गेलें. त्या पासत भावांदो वालोर तुमकां आमच्या पंचाक आनी सगल्या ब्रायनांक आनीक आमच्या आवरतल्या भुरग्यांक आनी देवान हेच परी आमच्या आड्यार बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करूंक त्यो आमी हाडूंक तुमकां देवान बळ दिवं. आनी कोणूय ह्यो पयस करूंक वस्तू बऱ्यो येतात हातूंच्या मदीं आवरताय जाल्यार तेंचे वयल्यान देवान चिंतना पयस करूं आनी आमकां बळ दिवं, तांकां आडावन शांत दवरूं. इतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या जोवी बाबाक जायतो तोकोस जायतो आटास घेतलो. आडखळ्यो येयल्यो हे आमच्या पंचाक लागून ब्रायनांक आडखळ्यो पयस सावन हो टावर उबो जालो. सगल्या आंतोईकार भावांनी खुशाल जावात, आसात ल्हान तशी व्हड. आनीक हो आयज ज्यो टावराचेर तुमकां वॉट्सॅपाचेर गिनसान तरेचे प्रोग्राम फोटो जावं तुमच्या व्हंकलाचे न्हवऱ्याचे भायर भितरसून येतले पळोवन दादोस जायात. विवा विवा काय बरो टावर आमचो आंतोय उबो केलो. मोगान ब्रायन आमचो एनओसी दिवंक आवरलो. देवान तेजेर आंतोईकारांचेर भुरग्यांचेर घालूं बेसांव म्हणून दुनिया देवा बापा तुजेर मागता हांव. विवा 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 आंतोईकार भावानो वालोर होरेंच तुमकां टावर मेवंक आमकां उपकार तुमचो आठयता. वशेंच करून भावांनी आंतोईच्या आड्यार तुमी आवरोन बऱ्यो बऱ्यो वस्तू हाडटलोय म्हणून आशेन पळोवंक रावता. आमच्या दीस उरलाय ते थोडे दीस भुरग्यान उरलाय ते तुमचे चोडे देवान बेसांव घालून तुमकां राखोन दवरचे. विवा हांव मिनती कांतर घोट मरे.